सगळ्यांक नमस्कार। तुमच्या मुखार येवपाचे मेन मुद्दो आयज तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतले की काल एकट्यान सो कॉल्ड हांव ताका स्वामी म्हणटा आनी तुमकां खबर आसा कुणयच्या स्वामीन काल एक स्टेटमेंट दिलो जेन्ना ताका मिडियान विचारलें की राखणदार जो आसा पळय तो राखणदार शिफ्ट डेव्हलपमेंटा खातीर शिफ्ट करपाक जाता काय म्हणून आनी ताणें कितें आन्सर दिवचें सगळ्या लोकांक कळपाक बरें जे लोक थंयसर वता जे लोक तांचेर वता आनी ताचेर विश्वास दवरता पळय तांकां लागून स्पेशली तांकां धाडचें कोणाचो फ्रेंड सर्कल आहा पळय तांकां टॅगलायन करचें जें कितें हांव म्हणटा तें तो म्हणटा की राखणदाराची शिमो खंय वाडोवपाक जाता ते वाडटा खंय आनी त्या जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना त्यो शिमोय खंय वाडोवंक शकता खंय बाबा रे ते कितें ओडीपी त्यो ओडीपी काय कसलो प्लॅन रे ते एका एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार नॉर्थ गोवा पीडीएचो चेअरपर्सन करपाची गरज आसा कित्याक नॉर्थ गोवा चेअरपर्सन ओडीपी नॉर्थ गोवा चेअरपर्सन करपाचो गरज आसा कित्याक सांग पळय हे प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंटान एका दवरपाचो कित्याक हो म्हाका जे अशें दिसपाक लागला हो स्वामी कमी पूण पॉलिटिशियन चड जाल्लो आहा आनी हे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमच्या बहुजन समाजाक घातक कित्याक कुणय जो आहा पळय तो बहुजन समाजाचो मठ वो सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा बहुजन समाजाचो मठ आसा पळय तो सगळ्या लोकांक तेंच्या दोळ्या मुखार आशिल्लो आनी आमी सगळे जाण भावार्थान वताले आतां जेन्ना राखणदाराचेर हात घालता आनी वो डिफेंड करपाक गव्हर्मेंटाक डिफेंड करता हो सेम मनीस जो आहा पळय सगळ्या लोकांक खबर आहा पॉलिटिकल पार्टीची टिकेट सोदतालो नॉर्थ गोवा सगळ्यांक खबर आहा भाऊ नाका म्हणून वो टिकट सोदतालो आपल्याक नॉर्थ गोवा एका कसली उमेद आहा पळय पॉलिटिक्सान भितर सरपाक सगळ्यांक खबर आसा पण एक गजाल बाबा सांगता तुमची पॉलिटिक्स आहा पळय तूं पॉलिटिकल करूंक सोदता पॉलिटिक्सान भितर सरूंक सोदता ही सगळ्यो गजाली आहा पळय त्यो सायडीक दवरया आनी आज एक गोंयकार जर तर आशिल्लो गोंयकार स्वामी तो केन्नाच राखणदाराचेर असो उलोवपाचो ना की राखणदाराक खंय शिमो वाडटा म्हणून खंयच्यान बरयला रे खंय बरयला खंयच्या शास्त्रान बरयला ते आमकां सांगचे शिम्यो ज्यो आहा पळय ते खंयच्या शास्त्रान खंयच्या प्लॅनार त्यो शिम्यो बरयल्ल्यो आहा त्यो म्हाका दाखयच्यो सगळ्यांनी दाखयच्यो अरे बाबा राखणदाराची फकाणां करपाक लागले मात तरी सुधरा रे सुधरा मात तरी खंयचे खंय उलोवप दुसरी गजाल म्हणटा ते राखणदारांच्यो शिमो ज्यो आसता पळय त्यो प्लॅनार ओडीपी प्लॅन केल्लो आहा तांकां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगेन आहा सगळो फूल रिपोर्ट हो खंयचे शिमेचेर आहा आनी कितले आनी तूं कोण रे ताका शिमो दाखोवपी कोण तूं सी लक्षान घे आमकां सगळें खबर आहा आमच्या हिंदू धर्मान आहा पळय लग्न जाल्या उपरांत आमच्या घरान आमच्या फॅमिलीक 2 मनीस लग्न जाता आनी ताज्या नंतर भुरगे जाता आमकां आनी सगळ्यांक खबर आसा की खंय कितें जालां तें आनी खंय उलटा कितें जालां तें लक्षान घे हे आमचो भावार्थ आहा आनी ह्या भावार्थान मदीं घुसपडपाक ट्राय करिनाका आज आमकां सगळें खबर आसा स्वामी जंय बीजेपीक जाय थंयसर स्वामी थोडे जाण चलता खरो स्वामी कोण खबर आनी खरो हो सांग्या वयलो जो येयल्लो पळय त्या दिसा आनी जेन्ना देवूळ मोडटाले पळय त्या दिसा उबो रावल्लो पळय थंय साधू खरो तो साधू खरो तो रावलो उबो तुमी खंय आहा तुमी बीजेपी सांगता तेन्ना भायर सरपाक रावले आहा म्हणजे तुमी सांगा मरे आयज बीजेपी हिंदू आनी गोंयचे हिंदू सेपरेट जाल्ले आहा बीजेपी हिंदू गोंयचे हिंदू बीजेपी बडजी गोंयचे बडजी अशें कितें आहा जाल्यार सांगचें आमकां गरज आहा सांगपाची सो हांव आयज 2 कारणां खातीर आयिल्लो तुमच्या मुखार एक म्हणटा तें हे स्वामी बद्दल सांगपाक लागून आनी दुसरें म्हणटा तें आमचो कॅप्टन विरियाटो जो आमचो MP आसा ताणें आयज थंयचो प्रश्न मांडलो काप्रेश्वर देवस्थानाचे मांडपा खातीर मुखार आयलो MP क्रिस्तांव MP साऊथ गोवाचो जो एक्टिविस्ट जावन आसलो तेणी मांडलो प्रश्न आनी नॉर्थ गोवाचो MP सायलंट बसलेलो आहा हिंदू फक्त इलेक्शना टायमार याद जाता बहुजन फक्त इलेक्शना टायमार याद जाता भंडारी फक्त इलेक्शना टायमार याद जाता तो भंडारीचो देव न्हू रे
तो खापरेश्वर देवस्थानाक भंडारी मानिना जाल्यार तूं खंय आहा रे? तूं कित्याक उलयना? तोंडाक झीप मारलेली आसात म्हणल्यार तुमकां जाय तेन्ना तुम्ही उलयतले, तुमकां बीजेपी सांगता तेन्ना उलयतले. सॉरी, बीजेपी सांगता खंय अमेंडमेंट बीन हाडला काय कितें? देवांक कशें राखपाचे, कशें कॉन्स्टिट्युशनान चेंजीस हाडलेले आहा काय बीजेपी पार्टीन चेंजीस हाडलेले आसा की देवाक खंयच्या देवाक मानचे, खंयच्या देवाक मानचे न्हू, केन्ना भायर सरचे, प्रसाद बीन लागता म्हणटा मरे तुम्ही. तुमकां जेन्ना मोडटाले तेन्ना तुम्ही प्रसाद लावंक ना, मागीर तेज्या नंतर तुम्ही येता आनी प्रसाद लागलो म्हणून सांगता. दिगंबरान संवय केल्ली आहा काय कितें? उठसूट प्रसाद लायलो म्हणून सांगता. प्रसाद लायलो म्हणून सांगतालो दिगंबर. कोणाचो? महालक्ष्मीचो प्रसाद लागलो म्हणून सांगतालो तो. आणि महालक्ष्मीन खंय लोकांची मारा तुम्ही, म्हणल्यार लोकांनी समज एक पॉलिटिकल पार्टीक वोट मारला तेजी घात घ्या आणि फुडें अशी खंयची देवी सांगतले रे? घात घ्या म्हणून खंयची देवी सांगतली रे? म्हणजे तुमचे पॉलिटिकल कव्हरिंगेक लागून तुम्ही देवाचेर सांगता. लक्षात घ्या, प्रसाद जो हा पळय तुम्ही सांगता दुसऱ्याक प्रसाद लावपाक मेळटा. हांव तर प्रसाद घेवपाक सोदता, अशें आमच्या गोंयांत चलता. तुम्ही भायले कोण आहा ते भिकणाकार आहा पळय ते कशे प्रसाद लायता खबर ना. आमच्या गोंयांत अशें चलता की भटजी आमकां विचारता की प्रसाद सुद्दां लावचो पयलीं ते विचारता बाबा तुमकां तुमचो जाणटो जो आहा पळय तेंच्या बद्दल उतर मेळपाक जाय, तुमच्या घरांतल्या वडिलांचे उतर मेळपाक जाय, जाणटी गेल्ली आहा पळय तेंचे उतर मेळपाक जाय, कुलदेवताचो उतर मेळपाक जाय, जाल्यारूच तुका प्रसाद मेळटा मरे. तुम्ही खंय रे? तुम्ही खंयचे कितें म्हणून गेले रे? वडील कोण म्हणून सांगले तुम्ही त्या टायमाचेर जेन्ना विचारले पळय वडील कोण? वडील सांगले तुम्ही खंवटे म्हणून काय प्रमोद म्हणून? कित्याक तुमचे तेच वडील जाल्ले आहा सध्या. तुमच्या घरान वडील आहा जाल्यार घरांतले वडील जे आहा पळय सांगतले आसले तुमकां बाबा असले नाकाल्ले करनाका म्हणून सांगतले आसले. हे प्रसादाचेर खेळ खेळनाका म्हणून सांगतले आसले. म्हणजे आयज तुम्ही प्रसाद लावपाचे ते सुद्धा तुम्ही धजा करून ठेवले आहा. बीजेपी सरकारान वो हिंदूचो सरकार न्हू, बीजेपी सरकार वो मुघलांचो सरकार सध्या जाल्लो आहा. मुघल ज्या भाशेन काम करता पळय, छावा कोणी मुवी पळोवना परत वचून पळोवया. मुद्दम पळय मुघलाची स्ट्रॅटर्जी आहा पळय ती आयज बीजेपीची स्ट्रॅटर्जी जाल्ली आसा. आणि हे दुसरे कांयच ना, हाजे सेम रिफ्लेक्शन म्हाका ह्या सरकारा मदीं दिसपाक पडलेले आसा. आणि आयज जेन्ना उलयता त्या मनशाचेर कंप्लेनी, उलयता त्या मनशाचेर हॅरेसमेंट, उलयता त्या मनशाचेर गुंडा धाडटा. गुंडा धाडपाक लागले सध्या प्रेझेंटली तुम्ही. म्हाका हे करपाक, अरे बाबा हांव देवाच्या सपोर्टान आहा सध्या. म्हजे क्लियर कट सांगता, ज्या पर्यंत राखणदार म्हाज्या वांगडा आहा म्हाका एक इंच सुद्धा कांय जावपाचें ना. पूण तुमी वॉच करा तुमकां कितें जातलें तें. हांवें परत सांगलेलें आसा, तुमी लोकांकडे खेळपाक शकता, एक्टिविस्टांकडे खेळपाक शकता, सगळ्यांकडे खेळपाक शकता, शिमे वयल्या राखणदाराकडे खेळपाक शकना. शिमे वयलो राखणदार तुमकां कसो सोडपाचो ना. अरे बेश्टेच रे पांय पडटा आमी वता, खंयी गेलेले पांय पडटा. आज सुद्धा ते पर्वरी वयता आसतना थंयसर हॉर्न मारून फुडें सरता. लोकांचो भावार चेंज जावंक ना. तुम्ही त्याका स्टॅच्यू व्हरून दुसरे कडेन मुर्ती व्हरून दुसरे कडेन दवरला जातले. थंयसर गुदावान दवरला आसतले तुम्ही मुर्ती व्हरून कॉन्ट्रॅक्टराच्या. पूण थंयसरलो तो हटोंक ना, थंयसरूच आहा तो. पण एक गजाल हांव क्लियर कट तुमकां तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. पळय हेज्या पयलीं मरे खूब कितें घडलें. म्हाका खूब जाण कितें म्हणटा खबर आसा, तांकां बोगसवणी करचें म्हणून. आनी खुबशे स्पिरिच्युअल लिडर म्हाका फोन करता, कॉन्टॅक्टान आहा म्हणटा पळय तेंचे वायट चिंतनाका, तेंचे वायट देवान तेंचे दवरले आहा. अरे म्हाका हांव तेंच म्हणटा, पूण लोकां मदीं येवपाक जाय ह्यो गोश्टी. सांगता कित्याक हांव फुडें करिनाका म्हणून सांगता न्ही रे. हांव तुमकां घडलेलें आहा ते परत घडचें न्हू म्हणून हांव तुमकां सांगता. तरी सुद्दां तुमी तांकां भियेना. तुमी शिमेवयले राखणदार भिना. म्हणल्यार तुम्ही ब्लॅक मॅजिक आहा पळय गोंयांत आयज भरपूर चल्लेला. काल ते चलयेच्या वांगडा लास्ट 5 वर्सां चलयेच्या वांगडा ते ब्लॅक मॅजिकाचे बद्दल जाले म्हणून सांगता. सो आयज हे ब्लॅक मॅजिक जे आहा पळय, हे इवल स्पिरिट्स आनी इवल हे करता पळय ते खूब चल्लेले आसा गोंयांत. आनी लक्षात घेयात, तेतूंतल्यान तर तुमकां वाटयतलो न्ही जाल्यार हो शिमेवयलो राखणदार. आज तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, केन्नाय कोण खंयची फॅमिली वयर सरता कशी दिसली न्ही जाल्यार सायटीच्यान नसाय घेवन आहा पळय ती ब्लॅक मॅजिक करूंक वयता. सायटीची जी फॅमिली कोण आसा पळय तुमचेर कोत्र आहा पळय ती ब्लॅक मॅजिक करपाक वयता. आनी सेम भाशेन जे आहा पळय ते आमदार जे आहा पळय इलेक्शनाक बसता पळय ते ब्लॅक मॅजिक करून तुमच्या घरान. तुमकां लक्ष परत सांगता, यांच्या हातींतल्यान मिनिस्टरांच्या हातींतल्यान घरान तुमकां आपयले सुद्दां जाल्यार च्या सुद्दां पिनाका तेंचे कडेन. कित्याक हे तुमकां केन्ना फोंडान घालपाक प्रयत्न करीत नेम ना तुमकां. पूण म्हाका फरक पडना. हांव कित्याक म्हाका फरक पडना, कित्याक हांव शिमेवयल्या राखणदाराक खूब मानता. खूब म्हणजे खूब. शिमेवयल्या राखणदाराक लागून हे आयज गोंय आसा. शिमेवयल्या राखणदाराक लागून आयज आमी सेफ्टी आसा. हे आमच्या जाणट्यांनी सांगू जाल्यार हे जाणट्यांची परंपरा फुडें चालूच उरतली. पूण तुमकां एक तुमी लक्षांत दवरचें पडटलें, हेंचे कडल्यान कांयच घेयनाका खावपाक. हे मनीस तुमचे न्हू, हे हांगासर ब्लॅक मॅजिकांक मानता, हे राखणदारांक मानिना. गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, आयज तुमी हिंदू म्हणून हिंदू 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 म्हणून ही पॉलिटिकल पार्टी तुम्ही सांगताले मरे,
ती खंय रे गेली? ती कित्याक लागून विचारिना रे? आयज बाबांकूय मुखार काडटा तुमी आमच्या राखणदारांच्या अगेन्स्ट उलोवपाक? आ जरी तर तुमकां सिंपथी गेन आसा जाल्यार राखण तुमी म्हणटाले मरे मंदिर वही बनेगा म्हणून. खंय म्हणटाले याद करात. राम मंदिर वही बनेगा म्हणटाले. म्हणल्यार राम मंदिर वही बनेगा कित्याक लागून राम मंदिर वही बनेगा? मुस्लिमाच्या वांगडा. आता आता तुम्ही ओपनली दाखवून दितला राम मंदिर तर वही बनेगा जाल्यार शिमेवयलो राखणदार वही रहेगा. वही रहेगा शिमेवयलो राखणदार. वो किधर नहीं जाएगा अशें म्हणा मरे. प्रोपोगंड हे करा मरे. आता थंयसर तुमचे कडेन जावचो ना हे. मोडपी हिंदू, पीआय हिंदू, बाकीचे करपी हिंदू सगळे हिंदू मरे. आणि अगेन्स्ट लढपी क्रिस्तांव भाव, पिटिशन घालपी क्रिस्तांव भाव, लॉयर क्रिस्तांव. मागीर हांगासरलो MP जो वॉयस काडटा पळय थंयसर पार्लमेंटान हिंदू MP आसून सुद्दां क्रिस्तांव MP कॅप्टन विरियाटो तो काडटा वॉयस थंयसर. म्हणल्यार तुम्ही कसले हिंदू रे? तुम्ही कसले हिंदू? तुम्ही बीजेपी हिंदू. आमकां बीजेपी हिंदू नाका. आमचो हिंदू धर्म वाटोवपा खातीर, आमची देवळां वाटोवपा खातीर, आमचे मोसळणी वाडोवपा खातीर आमकां बीजेपी हिंदू नाका. बीजेपी हिंदू आहा पळय जर तर बीजेपी हिंदू आहा जाल्यार आमकां गरज ना. फुडल्या फावटी सांगता 4 फावटी चिता ह्या लोकांक वोट मारचे पयलीं हेंच्यांनी हिंदू हिंदू म्हणून तुमचे कडेन वोट घेतले. हेंकां फक्त नसाय दाखोवपाक जाय मुस्लिमा कडेन आनी बाकीचे आपले पोळ्यो भाजपाक जाय. आयज खंय गेले ते? आयज कोण मोडटा रे? मुस्लीम मोडटा. काप्रेश्वर देवस्थान मुस्लिमांनी मोडलो. हा मुस्लिमांनी मोडलो काप्रेश्वर देवस्थान का परत मुघल आयले रे थंयसर? एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार मुघलाच्या रुपान हे आयिल्ले आहा. पोर्तुगीजांक तुमी म्हणटाले गाळ्यो घालताले. हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटालो पोर्तुगीजांनी खंय मोडले. तुवें आतां मोडले मरे. तुझ्या लिडरशिपाच्या अंडर मोडली मरे हे. हा पोर्तुगीजांक उलयतालो मरे तूं. आनी 20 कोटी तुवें म्हणलेले याद करून 20 कोटी म्हणटालो मरे तूं. प्रत्येक फावटी 20 कोटी आपूण ढोला म्हणटालो देवळां बांदपाक पोर्तुगीजांनी मोडला ती. 20 कोटी म्हणटालो तूं पोर्तुगीजांनी मोडलेली देवळां बांदपाक लागलो. आयज तूच मोडपाक लागलो आसा मरे. हा तुम्ही हिटलर तुमकां हिटलर म्हणपाचे, मुघल म्हणपाचे, पोर्तुगीज म्हणपाचे, कोण म्हणपाचे तुमकां? कोण म्हणपाचे कोण तुमकां? हा तुम्ही सगळे धजा करून उडयली आहा मरे. आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सांक तुम्ही भुरग्यांक जे इनोसेंट भुरग्यांक मुखार हाडटा पळय थंयसर तांकां अजून पर्यंत खबर ना. तांकां अजून पर्यंत खबर ना ते कितें करता ते. फाल्यां सकाळीं तांकां त्रासान पडले जाल्यार ते तूं आसतलो थंयसर. तुम्ही सगळे वापरून मेकळे जाले. लक्षांत दवर. हांव लक्षांत दवर म्हणून सांगता. तुम्ही सगळे वापरून मेकळे जाले. तुम्ही मरे पुलिसांक वापरले, एक्टिविस्टांक टार्गेट केले, तांकां जेलीन व्हरोन घातले. तुम्ही सगळे मागीर तांकां गुंडा धाडले, सगळे काडले, सगळे केले. आता सगळो कंट्रोल कोणा कडेन आहा खबर आहा? तो शिमेवयल्या राखणदारा कडेन आहा. तो कसोच तुमकां सोडपाचो ना. तो सारको ठाम आहा. लोक वॉच करता. लोक उलयना जायत पूण लोक तुमकां सगळे वॉच करता. ईव्हीएमाचो फोर्स आहा रे. हा आणि ती काल ती तू गेली ती बायल म्हणटाली पळय की आमी खंय 27 पर्यंत रावपाक आहा. कशें रावतले रे 27 पर्यंत तुमी? आ कशें रावतले 27 पर्यंत तुमी? तुमी ऑलरेडी हात घातलेलो आहा शिमेवयल्या राखणदाराक मरे. तुमकां ईव्हीएमाचो खेळ खेळपाक सोदता तर? हा ईव्हीएम पॉवरफुल आहा. आमी सगळे पळयता. लोक सगळे पळयता. लोकांक आनी सांगपाची गरज आसना. आयज खोल्यांनी तर राखणदार म्हणून काम करता. राखणदाराक वाचोवपाचें काम करता जाल्यार स्वप्नेश शेलेकर, आमचो शंकर पोलजी, तनोज जडवलपालकर हे सगळे जितले प्रवीण, बाकीचे संजय बर्डे, संजय दिपेश नायक, संजय नायक हे सगळे जितले एक्टिविस्ट आहा पळय खरे हिंदू म्हणटा ते खरे हिंदू भायर सरला वाटोवपा खातीर. तो बाबा जो आसा पळय आमचे साधू आहा पळय तो भायर सरलेलो आसा. सो हे सगळे खरे हिंदू जे आहा पळय ते लोकां मुखार येयल्या. आनी तुमी फेक हिंदू जे आहा पळय वोटिंगेक लागून तुमकां वोटिंग जाय. वोटिंग अरे म्हाका एक सांग. आतां पळय हा कितलेशे रोडार आमचे हे आशिल्ले खंय कितले ताडमाड पळय वचून थंयसर ते ताडमाडा कडेन सारको रस्त्यार आहा हरशी थंयसर पूण तो वायडनींग सुद्दां रोड केलो तो काय हाडून ना. कित्याक लोक थंयसर भावार्थ आसा. पणजेन राखणदार आहा, शिमेवयले राखणदार सगळ्या शिमेंचेर आसा मरे. आनी तुमी शिमेवयल्या राखणदारांक आलोवपाक तुमी हे करता आनी तेजेर पॉलिटिक्स करता. ताजेर वयल्यान पॉलिटिक्स करता. काल आनी तेणी बायलांक एकठांय हाडला आनी वुमन्स डे आनी तो फोटो घालता थंयसर. म्हणल्यार कितें दाखोवंक सोदता की सगळीं बायलां त्या राखणदाराक मानिना. तूं पावरान आहा. सगळ्यांक खबर आहा तूं पावरान आहा म्हणून तांकां धमकोवन थंयसर बायलांक हाडून थंयसर बसयता म्हणून. आ पूण तांकां खबर ना. तांकां तो शिमेवयलो राखणदार आहा म्हणून खबर ना. तांकां ते वडाचें झाड आहा म्हणून खबर ना. आ तांकां मनान विचार सांग.
तुम्ही मनान विचारा, जी बायलां गेल्ली पळय थंयसर तुम्ही मनान विचारा, फाल्यां सकाळी तुमच्या घरान परिस्थिती वायट जाली, वयर सकयल जाले, तुम्ही कोणाक फुडें पायनल कोणाचें दवरतले? खंवटेचें पायनल दवरतले आनी पावरे देवा म्हणून सांगतले काय राखणदाराक उलो मारतले? तुम्ही राखणदाराक उलो मारतले. आयज तुम्ही ओपनली म्हणूंक शकना, पूण तुम्ही राखणदाराच्याच पांयाकडे पावतले. पूण तो टायम असो हाडिनाका की राखणदाराच्या पांयाकडे पावले पूण राखणदार कान सुद्धा हालयना. कित्याक लागून? तुम्ही हे जे कितें करता पळय कम्प्लिटली रॉंग. तुम्ही आयज जे कितें करता पळय, मोने रावल्ले आसा पळय, तेन्ना राखणदाराक तुम्ही आयज थंयसरलो उमटून दुसरे कडेन थंयसर व्हरोन दवरता तेन्ना कांयच जायना. तुमकां दूख लागना मातूय? मात दूख लागना रे? त्या पांये पडोना त्या राखणदाराच्या दारान पावना तुम्ही? केन्नाच पावोंक ना? जाल्यार तुम्ही एक गजाल सांगता, जाल्यार तुम्ही गोंयकार आसूं शकना. खंयचे शिमेवयल्या राखणदाराक ते तुम्ही पांये पडोंक ना न्हू? आयज क्रिस्तांव लोक सुद्धा ते पांये पडटा मरे. क्रिस्तांव लोक, हांव तुका सरळ सांगता, क्रिस्तांव लोक सुद्धा पांये पडोन वता. बोडगेश्वर देवळान कितलेशे क्रिस्तांव लोक भाव वयता आमचे थंयसर. मागणी आसता ना आनी कितें आसता, मागीर शांतदुर्गेक सुद्धा भोंवन येता. म्हणल्यार आज क्रिस्तांव आनी हिंदू सगळे बरे भशेन आहा. बरे भशेन ना ते तुम्ही. तुमकां नाका आमी एकठांय येयल्ले. तुमकां क्रिस्तांव आनी हिंदू एकठांय येयल्ले नाका. तुमकां क्रिस्तांव आनी हिंदू झगडलेले जाय, हिंदू मुस्लीम जाल्ले जाय. तुमकां हें जालें काय न्हू तेन्ना तुमचें सादलें न्ही रे. मागीर हिंदू लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन वोट मारपाचो तुमकां. तें तुमी करूंक सोदता. पूण आयज तुमकां सांगता, चीफ मिनिस्टराक आयज देवान दाखोवन दिलें. तूं जो क्रिस्तांव लोकांचेर पोर्तुगीज म्हणून तांकां प्रोजेक्शन्स करून सोदतालो पळय, ते अजून पोर्तुगीज आहा म्हणून दाखोवंक सोदतालो पळय, आनी तूं सांगूंक सोदतालो पळय की हे जे पोर्तुगीज आहा पळय ते अजून पर्यंत तांकां वायप आवट करपाची गरज आसा म्हणून. तुज्याच हातींतल्यान हे जे वायट घडणूक घडली तुज्या हातींतल्यान घडली. कितें घडली? हिंदूच्याच हातूंतल्यान हिंदूचो देव काडलो आनी सायडीक व्हरोन दवरलो. वो तुज्याच हातींतल्यान घडोवन हाडलें आनी तुज्या मोदाक लागून घडोवन हाडलें. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तुका हरशी मनान देव घालपाक शकतालो की मातसो सायडीकच्यान व्हरोन अलायनमेंट जाता, परवरी अलायनमेंट मातसो सायडीकची प्रॉपर्टी एक्वायर करून तांकां पयशे दिवन ते 20 कोटी तेकाच दी आशिल्ले मरे. ती कोणाची तरी MLAची प्रॉपर्टी आहा पळय थंयसर, तेजी रिलेटिव्हाची, तेकाच दी आसलो 20 कोटी तेका दी आसलो. आनी तो रोड सायडीकच्यान वर आसलो मरे थंयसर. इजिली जाताले मरे थंयसर स्लायड टर्न जाल्यार. कित्याक व्हरूंक ना? म्हणल्यार ताजी प्रॉपर्टी, खंवटेच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची प्रॉपर्टी चड इम्पॉर्टंट आहा राखणदाराच्याकूय. म्हणजे तुम्ही आयज दाखोवन दिले ज्या भाशेन तुम्ही आमकां बहुजन समाजाक डिफरंट ट्रिटमेंट करता, त्याच भाशेन तुम्ही बहुजन समाजाचो देव जो आहा पळय, जो राखणदार आसा पळय, तेकाय तुम्ही सायडीक दवरले. ते आयज पर्यंत तुमकां हांव लोकांक विचारूंक सोदता, राखणदारांनी आमचे कडेन कितें मागलें रे? ते घुमट्यांनी राखणदार आहा, तेंची तुम्ही देवळां बांदली ना. तुम्ही त्यांची देवळां बांदली ना. एकूच देऊळ सोडून, 1-2 देवळां सोडून सगळे शिमेवयले राखणदार आहा पळय ते घुमट्यांनीच आसा. ते घुमट्यांनीच रावन तुमची सेवा करता मरे. घुमट्यांनी रावन ती सेवा करता मरे. ते घुमट्यांनीच आसा मरे. धाकटे घुमट्यांनी आसा मरे थंयसर. आनी त्यो घुमट्यो पोर्तुगीजांनी हालोवंक ना. कितल्यो घुमट्यो पोर्तुगीजांनी मोडल्यो त्यो म्हाका सांगा. रिकॉर्डाचेर दवरया, कितल्यो घुमट्यो पोर्तुगीजांनी मोडल्यो. पोर्तुगीजांनी सुद्धा मोडपाक शकले ना. पोर्तुगीज सुद्धा ते घुमट्यो मोडपाक शकले ना. पूण त्यो घुमट्यो मोडपाचो पावर फक्त तुमचे कडेन आयलो. कसो आयलो रे बाबा? त्या घुमट्यांक पोर्तुगीजांनी हात लावंक ना. दाखया म्हाका पोर्तुगीजांनी कितले घुमट्यो मोडला त्यो. पणजे मोडला सांग. पणजे केन्नाच्यान आहा? साकवो बांदच्या साकवळो उबो आहा मरे थंयसर. खंयच्यो घुमट्यो मोडल्यो ते सांग पोर्तुगीजांनी. म्हणल्यार आज तुम्ही जे आहा पळय, तुम्ही पोर्तुगीज म्हणटा पळय, आयज पोर्तुगीजांनी कितें दवरून गेले पळय ते आयज तुम्ही काबार करपाक उठलेले आहा. दवरून गेल्ले काबार. आनी थोडी जाणां ती कितें म्हणटा ते आमचे हिस्टोरियन म्हणून एकटें येता. तुमगेलें ते बरें हिस्टोरियन म्हणून सांगूंक सोदता, आपली काणयो सांगूंक सोदता थंयसर. त्यो काणयो सांगता आसतना ते केन्ना सांगना की ओरिजिनल ह्या भुमेचेर पावल दवरपी एसटी म्हणून. भिता ते लज दिसता तेका एसटी म्हणून सारकी लज दिसता. गावडा कुणबी वेळीप ह्या भुमीचेर पयली पावल दवरपाक ते काणयो सांगता. ते देवांच्यो काणयो सांगता ते. लक्षांत घेयात. आमकां सगळ्या जनतेक खबर कळिल्ली आसात की तुम्ही आयज जे बाबापण आनी कितें करप हें सगळें पॉलिटिक्साक लागून करता. खरे मोग माया देवाची आयज तुमकां कळिल्ली आसात. दोळ्या मुखार गेल्ले आसात की शिमेवयलो राखणदार दुखां गळा रे ते सपनेश शेल्लेकर बाबड्याक. शंकर पोलजीचे दुख्खांनी रडला ते सगळे. ही दुख्खांनी रडयता पळय ते हे आमचे पूर्वज. हे जे शिमेवयले राखणदार आहा पळय, जे मनीस बरें काम करतालो, तांकां मोग आशिल्लो, तांकां राखताले ते पूर्वज न्ही रे.
आता ते पूर्वज जे राखता पळय ही जमीन त्या त्यांची तुम्ही त्यांच्या फुडल्यान त्यांच्या पिढयांची तुम्ही धुका गळयला पळय ही तुमकां खंयच्यान मेळत कशी मेळत ही तुमकां खबर आसा पूण हो शिमेवयलो राखणदार कसोच सोडचो ना आनी हांव एवरी डे मागत रावतलो शिमेवयल्या राखणदाराक की बुद्ध दी दोळे ओपन कर नाजाल्यार दांडो मार ही 3 गजाली तुवें करची पडटली करच्यो आमी मागता 3 गजाली करच्यो पडटल्यो जो आयकना मागीर दांडो मारचोच पडटलो हो दांडो पडटा पळय तेन्ना कितें जाता तें तुमकां खबर आसतली आयज परत वायंड अप करता आसतना हांव कॅप्टन विरयाटोक खऱ्यांनीच आमचे पर्सनल डिफरन्सीस कितेंय आसूं आमी कितें वयर सकयल जालां आसतलें कितेंय जावं पण आयज हांव तुका अप्रिशिएट करता कित्याक अप्रिशिएट करता तुवें हो क्रिस्तांव जावन तुवें हो मुद्दो जो आहा काप्रेश्वर देवस्थानाचो मुद्दो आयज पार्लमेंटान मांडलेलो आसा आयज पार्लमेंटान तूं उलयला जंय की हो मुद्दो जो आहा पळय तो श्रीपाद नायकान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आय हॅव अ लिटल नेटवर्क प्रॉब्लेम पण खापरेश्वर महाराजाक तो थंयच उरतलो आनी सगळ्यांक आनी एकदां खापरेश्वर महाराज की जय हर हर महादेव.